येवकार हांव जवाहर सुरबेगायच्यो हेडलायन्स. काणकोण पाळोळ्याचे बांदखाणू खाडीत मोठ्या प्रमाणात मेले नुस्तें. लोकांमदी पातळ्ळा भय. म्हणटात कित्याक लागून मेलें इतलें नुस्तें, करात चवकशी. पाणलोट वाठारात उदक येवचें न्हय म्हणून घेतले जतनाय. सकल वाठारांतल्या ओरुले सावन मायमोळेच्या मुखेल ड्रेनेज पॉइंटा मेरेन करतले बॉक्स कलवट. सांगले वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी सळकारान. बोरयेच्या साईबाबा देवळात पयलो श्रावणी बिरेस्तार. गर्दी करून भक्तांनी घेतले साई दर्शन. भाविक आणि रसिकांक धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींची खावड. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोण पाळोळ्या बांदखाणू खाडीत राती कडेन मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेलां. मेल्लें नुस्तें ल्हारा वांगडा पाळोळें बिचार पातळ्ळां. नुस्तें मारपा फाटलें नेमकें कारण कळोंक ना. पूण इतल्या मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेल्ल्यान थळाव्या नुस्तेकारां मदीं भंय पातळ्ळा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या फामाद आशिल्ल्या पाळोळे ह्या बिचाच्या ज्या खाडीक काल रातची सुमार 9-10 वरांचेर विषबाधा जाल्ल्यान कितलेशेच नुस्तें मारपाची घटना घडली. ही जी विषबाधा जाली ती कशा पद्दतीन जाली आनी खंय जाली नेमकी आनी कोणें केली हाजो कांयच पत्तो लागना. पूण ह्या खाडींतले बरेचशे बारीक बारीक नुस्तें मरपाक पावलें आनी हें जर रातचें जर पळयलें जाल्यार ताजी सामकी गंभीर सिच्युएशन दिसून येतालें. आनीक आमी जेन्ना पळयलें थंयसर व्हडली व्हडली जी फिश स्नेक्स म्हणून जी आसा ती हांगासर मेल्लेली आसा. जाल्यार कितलेशेच नुस्तें मेल्या उपरांत ते हांगासर अशें बिचार व्हांवन आयलें आनी व्हांवन आयल्या उपरांत लाटां साकून ते अशा पद्दतीन बिचाचेर पसरलेले आसा. जे हांगासरले लोक नुस्तें मारपी लोक आसा तांकां एक अशी सामकी आतां भंय निर्माण जाला की ही विषबाधा जाली ती नेमकी कित्याक लागून जाली, कोणें केली काय कित्याक लागून जाली हें कांयच कळलें ना. आनीक जर हें नुस्तें जर खायलें जाल्यार सायड इफेक्ट जातलो काय कितें. त्याच बरोबर हेंच नुस्तें कांय प्रमाणात विषबाधेक लागून जर दर्याक गेलें आनी दर्याक आतां पाती बीन घालून नुस्तें मारपाचें काम चालू आसा जाल्यार तें नुस्तें जें आसा तें बाकी कडेन मारलें वयतलें आनी मागीर तें बाजारांत पावतलें. आनी तें जर प्रेग्नन्सी आशिल्ल्या बायलां किंवा बाकीच्या जर सेन्सिटीव मनशांनी जर खायलें जाल्यार तेजो त्या मनशाचेर सायड इफेक्ट पडोंक शकतलो काय कितें होय तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न आसा. ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक जेन्ना इन्फॉर्म केलें त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की आपूण दुसऱ्या दिसा येवन हांगासरले उदकाचें सॅम्पल चॅकींग करतलो म्हणून. पूण आजुनूय नेमकी ह्या विशयाचेर कितें जें फुडें करपाचें आसा तें कितें केलां ह्या विशयाची आजून तरी आमकां म्हायती कांय मेळ्ळी ना. कोणी नुस्तें मारपाक कॅमिकल तर घालूंक ना, थळाव्यांक तीच शक्यता दिसता. नुस्तेंमारी खात्यान बेगोबेग हे घटनेचो तपास लावचो आनी थळाव्यांक थाकाय दिवची अशें थळावे मागतात. प्रॉब्लेम तुम्ही असं पळयल्या सरावंडींग तुम्ही भोंवतले तेन्ना पळयतले की सगळे नुस्तें जे आसा तें मन पडलें आसा. पण मन पडलें आसा हें कारण कितें की कोण तरी कसले तरी केमिकल ह्या उदकांक मिक्स करतात आनी त्या कारणान लागून वर्सान वर्स हे प्रॉब्लेम जाता. पूण इतली इशू प्रॉब्लेम केन्ना करनासले कित्याक कोण ते नुस्तें धरपाचो म्हणून थोडो केमिकल घालून नुस्तें मारताले. पूण आयज कितें जालें आज इतलो प्रॉब्लेम जालो आहा की जे 90% तातूंत नुस्तें मन पडलें आसा. आनी जर फाल्यां आमी जर एकठांय केलें नुस्तें जाल्यार कमीत कमी 2 ट्रक आमकां नुस्तें मेळटलें. नुस्तें मेळपाचो प्रॉब्लेम मरपाचें प्रॉब्लेम ना, नुस्तें मरपाकच उरता आनी नुस्तें खावपाचें उरता. पूण तें नुस्तें पाड जाल्लें आसा. आनी दुसरें कितें आमी जे हिंगा लोकल आसात ते लोकल सगळे जावं हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं सगळे ते आमी घरून काडून आमी तेजी कडी करून जेवताय. आनीक न्हंयचें नुस्त्याक सो टेस्टी आसता. पूण जें कितें आसा तें आमी फक्त सरकारा कडेन नाल्यार आमी जे मॅनेजमेंट कोण आसा तेमी कडेन सगळे कडेन मागताय की तेमी विचार करचो आनी शोध लावचो की कोण तें केल्लें आसा. आनीक जे कोण केमिकल घालता की आमी कोणाचेर बट दाखोवंक ना. कित्याक आमी पळयलें ना जेन्ना सकाळीं फुडें उठले जेन्ना गांवचे लोक उठून गेले तेन्ना बिचार ते सगळे मन पडलें. आनी जेन्ना सांजे वेळी उदक सुकलें तेन्ना आमी पळयलें की कमीत कमी तामसो धरलो, शेवटो धरलो, सगळो ए टू झेड आख्खी नुस्तें हिंगसर मन पडलें आहा. बारीक तें मोटें जाल्लें. सो तें मोटें मरपाचें कारण इतलें आसतलें की केमिकल आसता स्ट्रॉंग आयलें आसतलें जे कितें घातलें आसतलें. त्या आमच्या गांवच्या भावान सांगलें त्या भाशेन हें आतां तें नुस्तें मारलें बारीक मोठें ताती पासून घायला तें गेलें कुसून. जाल्यार आतां ह्या लोकलांक जर आमी ह्या न्हंयेन देगेर रावताय आमकां 8 दीस ह्या घाणी रावों पडटलें. हें सगळ्यांक माल न्हू सगळ्यांक मारलें एक्कान एक बारीक 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 आख्खें बारीक पासून मेला टोटल काबार
सो माझे ह्या गांवच्या आमगे सांगता भाशेन कोण आमगे जो इन्चार्ज आहा जावं फिशरीज ना आमगे पुलीस भाव तेमी हेजेर कोण कुत्ताय ते मातशें स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें इतलेंच आनी आमगे कांय ना. आता तुम्ही नुस्तें मारताले पळय ह्याच नुस्तें मारताले हेच नुस्तें आमच्या सांगता भाशेन आमी कितें आमगे फॅमिलीकूय दिताले कोण पार्टी समाज भाव आहाय ते आपणा तेजेर रिंकून थोडे भर पयशे करताय पट बोलताय आमी कितें वर्ण खोडये खाताय आनी गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. पाणलोट वाठारात उदक येवचें न्हू हे खातीर सकल वाठारांतल्या ओरुले सावन मायमोळेच्या मुखेल ड्रेनेज पॉयंटा मेरेन बॉक्स कल्वर्ट करतले. तेच बरोबर मेस्तावाडो आनी हेर वाठारांनी रस्तो रूंद करपा खातीर रेल्वे कडल्यान अतिरिक्त जमीन घेवपाचो यत्न चल्ल्यात. वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगले. नगराध्यक्षाक बरोबर घेवन तेणें मायमोळे वाठाराची पळोवणी केली. वास्कोन आमी ह्या वर्सा पळयलें की जे फ्लडिंगे खातीर जायतो त्रास जालो. बेलाबाय ओरुले ह्या भागान उदीक सांठोवन उरलें आनी लोकांच्या घरांत बेगीन गेले. पूण हेचें कारण आसलें की जे हांगा जे फाटल्यान जे कल्वर्ट दिसता जे रेल्वे ट्रॅका पोंसून जे कल्वर्ट गेला हे खंय तरी एक आहा आनी ते खंय तरी एक्झीट उदीक जावपाक तेच्या खातीर त्रास जातालो. दुसरें म्हणटा थिंगा जी कॅचमेंट एरिया आसली थिंगा खंय तरी लँड फिलींग जालें आनी तें जें उदीक पास जावपाक जाय आसलें तेका त्रास जातालो. ह्याच संदर्भान आयज दाजी सार्कल जे हांगाले आमदार आहा हेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी पळोवन रेल्वेच्या डिपार्टमेंटाक हाडून दाखयलें की हांगा जे कल्वर्ट आहा हेका आनी एक खंय तरी आनी एक कल्वर्ट जाय जेणे करून जे उदीक आहा एक बरे तरेन फ्लो जातलें आनी हांगासून जे उदीक जे हांगा सांठोवन उरता ते खंय तरी आवट जातलें. दुसरें म्हणटा ते जे लँड फिलींग जाल्ली जे ग्रावंड एसजी ग्रावंडा खातीर ते खंय तरी थिंगा एक बॉक्स टायप कल्वर्टूय घालपाचो तेंचो प्लान आहा आनी ते बॉक्स कल्वर्ट घातले जाल्यार खंय तरी उदीक थिंगासून जे पास जावपाक जाय ते डायरेक्टली पास जातले आनी हांगा दोन जर कल्वर्ट येत जाल्यार हांगा जे उदीक भरता जे लोकांच्या घरांनी वयता ते खंय तरी कमी जातले आनी हांगासलो जो परमनंट सोल्युशन हें जातलें अशें तेंचें म्हणणें आहा. आनी ही जी रेल्वेची ट्रॅका पोंसून जे उदीक वयता आनी हे सरावंडींग भाग आहा हो लो लायिंग एरिया आसल्या कारणान लोकांक जायतो त्रास जाता आनी एवरी इयर हांगा उदीक भरता तेन्ना आमदारान सांगलां की हेचे बेगीनचे बेगीन काम करून घेतलें आनी ह्या संदर्भात तेंच्यांनी सीएमा कडेन उलयल्लें आसा. एक तर सिटीन सगळ्या कडेन फ्लडिंग जातालें. दोन गोश्टी आशिल्ल्यो. आज तुमी पळयल्यार सिटीन इतलो गोग्यांनी पावस पडून पसून इल्लें पसून फ्लडूंक ना. कित्याक आमी वेवस्थीत खंय पळय वाट करपा आसा उदकाक ती उदकाक वाट जाय न्ही. खंय तरी वचपाक उदकाक वाट जाय. आतां हांगा कितें जालां हांगा जे उरुल्यांक उदक भरता तें पयलीं ती कॅचमेंट एरिया पयलीं तें शेत तो शेतान माती भरली म्हणून उदक खंयचें वतलें उदक खंय तरी सांठून उरतलें. ताच्या खातीर ताणें आनी डिजायन केलो की ताच्या भोंवतणी त्या ग्रावंडा भोंवतणी ताणें एक हें मारलो वीच वॉज अ रॉंग डिजायन. ते करूंक शकत ना. तूं उदकाक अशी थंयच्यान वाट तशी उदक तशें वचना स्पिडीन. सो आमी कितें करता आतां ते मदल्यानूच ते कॅचमेंट एरिया आसा ताच्या मदल्यानूच म्हणजे उदक जशें येता तशें स्ट्रेट उदक भायर सरपा जाय. सो तो आतां आमी बॉक्स कल्वर्ट तो फूल ग्रावंडाचे सकयल प्रपोज करतात. ताच्या वयर मागीर ग्रावंड येतलो तें जालें जाल्यार उदक थंय उरपाची संभावना. आमी फक्त हांगा पळोवपा आयल्यार फक्त हांगा उरत काय म्हणून. तूं मेस्तापाची उदक वाठारा पर्यंत रस्तो आसा तो सामको नॅरो आसा. ते सामको 1 मिटराचोच रस्तो आसा. तो 2 गाडयो आयल्या जाल्यार पास जायना. सो ही प्रॉपर्टी आसा ती रेल्वेची प्रॉपर्टी आसा. सो आमी रेल्वेक रिक्वेस्ट केला की तुमी आमकां आनी एडिशनल एक 3-4 मिटर सपोज जागो दी जाल्यार ही फूल एरिया आमी एक व्हडलो रस्तो करता. ताचे सायडीन बरो नाल्ला डिसेंट नाल्ला बांदता. सो प्रॉब्लेम हांगचो जो परत ब्लॉक जाता. आमी पळयता की हो स्ट्रेच जो आसा हांगा 2 गाडयो पास जावपाक शकना. सो हे जालें जाल्यार सगळें फ्री जातलो आनी आमी मेस्तावाडा बायपासूय आमी आज डेवलप करपाक शकता. सो हो टोटल फ्रॉम रेल्वे म्हणजे तानिया हॉटेला कडल्यान तो हांगा पर्यंत तुमच्या हॉटेला पर्यंत जे पळय लोक अशें शॉर्टकट वता तांकां बरो व्हडलो रस्तो मेळटलो. सो हाजो खूब यूज जाता. बेलाबाय नालो बांदपाक जाय. अडचण आसली ती रेल्वे प्राधिकरणाची. पूण प्राधिकरणान NOC दिल्या देखून फुडलें काम सोंपें जातलें अशी आस्त मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान उक्तायली. पळयात. वास्कोन म्हणजे फ्लडिंग म्हणजे खाली आमच्या वाडान जाता कित्याक ती लो लायन एरिया आनी बेलाबाय आनी ओरुले हे कायमचे फ्लडिंग जातालें 40-50 वर्सां जालीं. पूण ह्या 3-4 वर्सांनी हांगा जास्ती जावपाक पडलें कित्याक फक्त पयलीं आमचें जें शेत आसलें तें पुरयल्या कारणान हें आनीक वाडलें. पूण तो जो नल्ला बांदलेलो तो सारको बांदूंक नासलेलो म्हणून आयज आमच्या आमदारान ताका सांगलां एक स्ट्रेट नल्ला बांदचो म्हणून आनी WRDनूय तें ओके केलें. आतां म्हाका दिसता फुडें कितें जायत म्हणून अशें तशें बाकीच्यो गोश्टी म्हटल्यार रोड वायंडींग जावं पळय आतां आमची बेलाबाय स्टेज आहा ते स्टेजा मागीर खूब कंडिशन जाता. ट्रॅफीक जाम जाता जे लोक आतां भायणासून येता थंयसर आमकां प्रॉब्लम जाता एका म्हणून तो एरिया आसा तो रेल्वेच्या हितून आसा. पूण रेल्वेन आमकां ऑलरेडी एक NOC दिल्या तो नल्ला बांदपाक. तो नल्ला बांदतना मागीर आतां आमी तेचे कडेन NOC मागल्या आमकां रोड वायंडींग खातीर ती NOC दिवची म्हणून आनी ते ऑलरेडी एग्री जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसवपरान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकसभा आणि राज्यसभा अधिवेशनात मिळून सुमार 25 सरकारी विधेयकां मांडली. दोनय सभाघरांनी एकमतान 23 विधेयकां मंजूर जाली. 11 ऑगस्ट 2023 मेरेन 7 विधेयकां भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित केल्यात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिशदेंतल्यान ते विशींची माहिती दिली. सरकारी सरळेक सेशना भितर 25 गव्हर्मेंट बिलां ही लोकसभा आनी राज्यसभे भितर इंट्रोड्यूस जालीं. 22 न्यू लेजिस्लेशन्स जे आसा ते दोनूय हावजा भितर इंट्रोड्यूस जाले आनी 23 बिलां ही दोनूय हावजा भितर पास जालीं. गव्हर्मेंटा जी बिलां मेजर जी बिलां पास जालीं ताच्या भितर गव्हर्मेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, द मेडिएशन बिल 2023, अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, कोस्टल एक्वाकल्चर ऑथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 and the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. अशी वेगवेगळी मेजर बिलां, बाकीची बिलां आसात, पण ही मेजर बिलां ही दोनूय हावजा भितर डिस्कशन जालें आनी ती पासूय जालीं. ह्या सेशना भितर ऑपोजिशनान एक एजेंडा दवरिल्लो की डिस्टर्ब करप पार्लिमेंट दोनूय हावजां आनी चलोवपाक दिवप ना अशा तरेचो एजेंडा तांच्यांनी थारायल्लो आनी त्यामुळे परत परत हांव डिस्टर्ब करताले आनी एडजॉर्न करपाक लागून सभापती फाटल्यान लागताले. बरेचदा वॉकिंग फुडें येवन वेला भितर वचपाचो प्रयत्न करताले, केन्ना केन्ना वॉकआउट करताले आनी त्यामुळे संपूर्ण सेशना भितर कमीच कमी वेळ टोटल बिजनस जो आसा तातूंत ते इनवॉल्व जाताले. डिबेटा भितर बरीचशी इम्पॉर्टंट लेजिस्लेचरां आसलीं, पण दिल्लीचें जर एक हें जर सोडलें आसत, बील सोडलें आसत जाल्यार खंयच्याच बिला भितर ते पार्टिसिपेटूय जावना. 25 लाख कोटी हे डायरेक्टली बँक अकाउंटाच्या माध्यमांतल्यान गरीबातले गरीब जे लोक आसात तेंच्या अकाउंटाक पयशे धाडिल्ले आसात आनी हे धाडटना कोणाक एक पयशाचें कमिशनूय दिवचें पडूना हें तांच्यांनी त्या हाच्या भितर नमूद केलें. तांच्यांनी याद करून दिली महात्मा गांधीचो स्लोगन क्विट इंडिया आनी हें करता आसतना तांच्यांनी मोदीचे जे गव्हर्मेंटा भितर कशा पद्दतीन नेपोटिजम आसत, एपिजमेंट आनी करप्शन हें बंद करून पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स हें तांच्यांनी केलें आनी तांणी एक स्लोगन 2-3 स्लोगन म्हणले, नेपोटिजम क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, एपिजमेंट क्विट इंडिया. हें तांच्यांनी आपल्या जें उत्तर दितालें नो कॉन्फिडन्स मोशनाक तेचेर ते उलयले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे 10 तारखेर म्हणजे 11 तारीख लास्ट डे आशिल्लो आजचो पार्लिमेंटाचो आनी 10 तारखेर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या उत्तर दिता त्या स्पिची भितर ते 2 तासां पेक्षा जास्त वेळ पयल्या वेळाचेर इतलो वेळ ते पार्लिमेंटान उलयले आनी तांच्यांनी वेगवेगळे मुद्दे उलयता आसतना सांगले की कशा पद्दतीचो ग्रोथ हो स्टार्टअपा भितर इकोसिस्टमान जाल्लो आसा हें तांच्यांनी थंय नमूद केलें. मणिपूरचो जो विशय आसा ह्या विशयाचेर सबंद देश मणिपूरच्या लोकां बरोबर आसा. थंयच्यो महिला भगिनी आसतले, भुरगीं आसतलीं, यूथ आसतले, हांच्या फाटल्यान सरकार ठामपणे उबें रावतलें. ह्या पार्लिमेंटाची दोनूय हावजां जीं आसात तीं मणिपूरच्या लोकां बरोबर आसा आनी तांच्यांनी अपील सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सांगलें की परत एकदां मणिपूर त्या साचेर वयर सरतलें आनी थंय पीस संपादन जातलो आनी परत एकदां कॉन्फिडंटली तो विकास जो आसा हो विकास फुडें वतलो हें तांच्यांनी आपल्या शेवटच्या भाशणा भितर थंय सांगलें. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. बोरयेच्या साईबाबा देवळात पयलो श्रावणी बिरेस्तार मनयलो. भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावन साई दर्शन घेतले. ह्या निमतान विविध धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी सुरू केल्यात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट.
रघुपति राघव राजा राम पवित्र पावन साई राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे साई राम. बोरी म्हटल्यार लोक सगळे वळखतात हांगा पश्चिम शिर्डी म्हणून आणि शिर्डी सारखेच हांगा सगळ्या देवाचें दर्शन जाता. लोक आवर्जून हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. जे भाविक जे आसात ते मुद्दम जावन हांगा पयसान गोंयच्यान हांगा येतात आणि हांगा कमीच कमी म्हटल्यार 10,000 जे लोक आसात ते हांगा देवा दर्शन करपाक येतात. देवाचें दर्शन घेवन जे लोकांची मनोकामना आसा ती हांगा पूर्ण जातात अशें लोक सांगतात. आणि जे भाविक येतात ते आपली इच्छा घेवन येतात आणि इच्छे प्रमाणे जे जाली इच्छा म्हणटरी हांगा परत येवन ती परत फीट करतात अशें लोकांची भावना हांगा आसा. जाल्यार देवाचें दर्शन हांगा खूब एक्टिविटीज जातात. त्योय एक्टिविटीज हांगा खूब करतात कमिटी आहा ती आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची ट्राय करतात. श्रावणाचो पयलो ब्रेस्तार आनी तेजो आज येतमानाचो सगळे रघुनाथ आवली म्हणून आनीक आमी वार्षिक जो कार्यक्रम येता वार्षिक जो ब्रेस्तार जाता त्या प्रमाणे आमचे 10,000 लोक जाता. आनीक लोक एक विश्वास आसा की बरी देवळान वचून कितें मागणी केलें कितें सांगलें की तेजें खंय तरी रिजल्ट बरो मेळटा म्हणून हांगा भाविकाची गर्दी आसता. ती गर्दी एक 10,000 सुमार जातात आनी तेजे खातीर आमी सगळे लोक बंदोबस्त करपा जाय. पुलिसाचो हेल्प आनी कोणाचो बाकीचे कोण ते सगळे आमकां हेल्प जाय तसो मेळटा. सगळे भावीक बरें काम करतात आनी तेजे हितूंतल्यान हे सगळे गोंयान भितर 100-150 सुमार देवळां आसात. त्या 100-150 देवळां भितर हे पश्चिम शिर्डी म्हणून परिचीत आसा आनी पश्चिम शिर्डी येताच्यान लोक मातशे चड येतात. आनी प्रोग्राम असोच आमचो वर्सा हे वर्सा 5 प्रस्तार आसा. फुडलो दुसरो आसा आनी दुसरो येजमान आसा. हे येजमान्यान सकाळी 12:15 साखरती जालो. परत 8 ते 9 अभिषेक जालो. 12:30 परत आरती जाल्यो. आतां 2:30 परत एक घुमट आरती आसा. परती 3 ते 5 भजन आसा. परती मागीर 7 सव्वा 7 पालखी आसा. पालखी जाले नंतर पावणे भितर बाकीचो कार्यक्रम पालखेची मिरवणूक तेच नंतर मागीर महाप्रसाद. आमी अंदाज धरता की 11 पर्यंत शेजारती जावपा जाय पूण लोकांचो ओघ आसल्या कारणान कितें जाता मातशें तें खंय तरी फाटीं फुडें करून लोकांक सगळ्यांक समाधान करचें पडटा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात पावसाचे गणित निश्चित ना. सप्तकाचे निमणे कडेन कांय कडेन तो शिवरतलो. तरीकय फुडले 3-4 दीस नितळ हवामान पळोवपाक मेळटलें हवामान विभागान अदमास उक्तायला. हवामान विभागान दिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा पावसाची थोडी चड शक्यताय आसा. सकाळ सुकी गेल्ल्या असली तरी राती कडेन दाट पावस पडूं येता. तापमान स्थिर उरतले. शुक्रारचे तापमान चडात चड 32 आनी उण्यात उणे 24 उरूं येता. रातच्या वेळार पावस हजेरी लावपाक शकता. तापमान 30 जावं येता. पूण दर्या खवदळपाची कांय शिटकावणी ना. कांय कडेन 23 मेरेन पावसाची शिरशीर. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. सकाळी सुके मात राती पावसाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा दर्या खवदळाची सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.